डिस्कशन करून येतलो. आता तो एक नवो प्रेसिडेंट जाला, परत तुम्ही एमएलएचे घरांनी भोंवतले, परत मेमोरंडम बी घेवन सी रोमी कोंकणी मेळून घेवपाक वी आर नॉट एक्सक्लुडींग एनी मेजर्स. कितें भायर कोणाक दवरप ना. जो कोणाचे पांय पडपाक जाय, जे कोणाचे कितें करपाक जाय कितें करपाक रेडी आसा. पण आमकां पॉलिटिशनाचेर न्हू सोगल्याचें कितें करपाक रेडी आसा. पूण एक कितें आसता ताका जो पॉलिटिकल ओवरटोन दिवप विथ दॅट स्लोगन पद्याल जाय काय कुर्सी जाय हें मातशें एक आमी सांगून सोडून दिवपाक जाय. आनी बरे भाशेन भासाभास करून रोमी कित्याक जाय तें ताचे भासाभास करून आमी हें करतले. आता तुमच्या दुसरो स्लोगन बी आसतलो काय कितें हें रोमी जाय काय कोंकणी जाय काय? आमची आतां आमी कांय थारावंक ना, कित्याक आमची आतां एक्झिक्युटीव मिटींग जावपाची आसा. सो थंयसरच्यान आमच्यो कार्यावळी कितें आसा तेजेर भासाभास करूंक ते आनी कितें आहा जाल्यार मागीर तुमकां सांगता. सिनियर एडवोकेट आणि तशीच आहा, फकत 2 जाण गेल्या, तेंचे बदले कांय 2 जाणांक घेतल्या. ते बी तुमचे हे आशिल्ले फावंडर आशिल्ले कितें कारण कितें काय मतभेद जावपाक लागले. कारण अशें की तेणें दे हॅव डिझायन तेजें कारण बरोवंक ना वाय दे आर डिझायन. सो ऑन दॅट कमिटी हॅज एक्सेप्टेड देअर रेजिग्नेशन. सर कितें आसता एक ग्रूप आसता वेगवेगळे ग्रुपान खंयचोय तो ग्रूप जावन तितून गैरसमज आनी समज मिसअंडरस्टँडींग अंडरस्टँडींग हे आसताच. पूण वायटान कांय कोणूच भायर आमी सांगूंक आयल्या नासलो. पेपर त्याच्या प्रमाणे काही एलिगेशन्स जाली आनी काही पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाले म्हणून स्प्लीट जाले म्हणून आमी आयकता. तशें कांयच ना. आमकां सगळे ग्रूप आमकां जाय. आख्खे देशांतले गोंयचे तशेंच भायले सगळी एकवटान आमी मुखार वयतली. पण आतां अशे 2 ग्रूप जाले तुमकां दिसना तुमचो मुवमेंट कितलेय ग्रूप सो आसूं कितें एकवटान पावल आसता कितें आसता मारपाक. कोंकणीचें जें पळय आंगण आसता तें बरें व्हडलें आसा. हे आंगणांत कोणाच्यानूय कसलोय वावर करून कोंकणी खातीर वावरूंक जाता. सो कोणें कोणाक आडावंक जायना. सगळ्यांक कितें म्हणटा फ्रिडम आहा. सो तांकां दिसलें कुशीन वचून तेंचो तो बरो वावर जाता जाल्यार जावं न्हू. फायनली आमी रोमी कोंकणी खातीर. जशें डॉक्टर उदयबाब भेंब्रेणी ते म्हणटा की रोमी कोंकणी जी स्क्रिप्ट आसा तो हेंनी ते कायद्या अंतर्गत ती 2 अशे एकाच भाशेची स्क्रिप्ट घालप हे खंयसरच ना भारतान म्हणटा. तो हेंनी भारतभरान खंयच ना 2 स्क्रिप्ट एका हेचे लँग्वेजीचे. जर तशें करत जाल्यार मागीर एडमिनिस्ट्रेटीव जे कितें हे आसता ऑफिशियल नोटिफिकेशन्स आसता ऑर्डरी आसता सरकारी आनी तशें काम आसा तितून आनी वावर वाडटलो अशें तेचें म्हणणें आसा. उदयबाब भेंब्रेचे हांवें वाचलां आनी आमकां सगळ्यांच्या स्टेटमेंटाचेर रिटॉर्ट करप हांव रिएक्ट करपाची आमकां गरज ना. जेन्ना गोंय इंडियन पावलें तेन्ना ते 1961 ताज्या पयलीं कमिटी काडली खंयचे कडेन वेदर द स्टेट्स वूड बी फावंड ऑन लिंग्विस्टीक लायन्स जावं ना. आनीक कमिटी काडली. जें सिट्युएशन गोंय आसलें दॅट नोबडी कॅन डिनाय की आमचे कोंकणीक 2 स्क्रिप्ट आसली. एक रोमी आनी एक देवनागरी. हे म्हाका दिसना बाकीच्या हेर स्टेटींनी खंयचे कडेन आहा म्हणून आहा देखून जाल्यार देन दे आर नॉट पॉसिबल तांकां अमकी स्क्रिप्ट जायना. आतां भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनांत बरयल्लें आसा दॅट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द लायन्स ऑफ स्क्रिप्ट म्हणून इज नॉट अलाउड. डिस्क्रिमिनेशन जाता. आतां उदयबाब भेंब्रो म्हणटा की रोमी येयली कोण पुर्तुगेज येयली तेन्ना हो अपघात घडलो. सी आमी इतिहासान वचून तसलो फायदो ना. पण आमकां गोंयचे जे इंडिजिनस पीपल आहा ते हालीं शेड्यूल कास्ट. मागीर जायते लोक येयले मताक सावन आनी सगळे. सो इतिहास म्हणटा तो सगळे अपघातूच घडलेले. कळ्ळें. बट जो सरकार आसा दे कॅनॉट डिनाय द ग्रावंड रियलिटी की हिंगा रोमी कोंकणी आहा म्हणून. एंड भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयल्लें आसा की एज पर द कॉन्स्टिट्युशन इट इज सेड दॅट there cannot be discrimination on the basis of strict script and that is why we have to fight for it. हे उदयबाबाच्या मनान घालपाक आमकां जर केन्नाच एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळो ना पूण हे प्रेस कॉन्फरन्सान हांव ताका सांगूं सोदता. फर्नांडीस सेक्रेटरी ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो. आयची आमी प्रेस कॉन्फरन्स इतल्या खातीर आपयल्ली फाटल्या दिसांनी 2 घडामोडी जाल्यो मातशे आनी आमचे 2 जाण वांगडी कुशीन सरोन गेले. सो तो जागो आमकां भरून हाडूंक जाय आसलो म्हणून आमचे
मुळावे जे पळय बांगडी आसलेले मुळावी बांगडे आसलेले ग्लोबल कोंकणी पर्यंत ते म्हणून लागले आमी जमात घेवया आनी आयच्या दिसा ते जागे भरून काडले तेज्या खातीर ही जमात काडली. सो आमी ही जमात आपयली आनी जुंय उणे पडलेले कोण भरून घेवपाचे जाल्यार ते भरून घेतले आनी आमकां नवो प्रेजिडेंट जालो. सो तो जागो आमी आंतोन आल्वारीस बाबाक दिला आनी आमकां एक वायस प्रेजिडेंट जालो उपाध्यक्ष तो आमी फ्रांसीस झेवियर फेर्नांदीस शिवोलेचो ताका वेंचून काडला.